कितें आशिल्ले ह्या वादा फाटले रिजन? खरें म्हणजे तो स्टेटमेंट नाशिल्लो म्हजो. हांवें खंयच अशें वक्तव्य केलें ना. कसलो चीफ मिनिस्टर जावं इंग्लीश जाय म्हणटा, ही कोंकणी कांय गरज ना, मराठी कांय गरज ना, आमकां इंग्लीश जाय म्हणटा, शिक्षण इंग्लिशींतल्यान जाय म्हणटा, लोकांची भास इंग्लीश जाय म्हणटा, हे ताळगेरी खंत. सो जर चेंजीस करचे पडले आता राजभाषा कायद्यान जाल्यार जे मराठीचो जो उल्लेख केला तो काडपाक जाय म्हणटा. जर सगळ्याच कोंकणी उलोवप्यांक सगळ्याक कोंकणी जाय जाल्यार आंदोलन कित्याक जाय रे? विरोध करपी कोण आशिल्ले? कोंकणीवाल्यांक गोंय सेपरेट जाय आशिल्लें, मराठीवाल्यांक मत जाल्ले जाय आशिल्ल्यो असोय मुद्दो आशिल्लो काय? महाराष्ट्रवादी नांवान जो पक्ष हांगा गोंयांत स्थापन जालो तो आपलो महाराष्ट्रवाद सोडपाक तयार ना. जाल्यार आमकां एडवायस दिता, तुम्ही मराठीचे बरोबर उलयनाकात, तुम्ही गोंयांत आवो जावो खावो घर तुम्हारा. जे सांस्कृतिक प्रोग्राम जाता किंवा पुजा जाता हे सगळे मराठींतल्यान जाता, जाल्यार तुम्ही मराठी कित्याक आपणावपाक सोदिनात? कित्याक आमकां आमचे संस्कृतीचे रक्षण करपा खातीर लागींची भाशा, सगळ्यात चड लागींची म्हणजे मराठी. हांव मराठीन शिकलां, ताजो म्हाका अभिमान आसा. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तांणी बरयलां, कोंकणी इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ महाराष्ट्री प्राकृत.